Cardinal Tagle, this of 2020 will be a very particular Christmas because of the pandemic. Amidst all this suffering, the birth of Jesus brings this wounded humanity a message of hope, even more needed. Yes, and I think we can also remember that probably the original Christmas, when Christ was born, well, the situation was not also ideal. Israel was under some very difficult conditions of life, and in that midst, the Son of God was born. I think the problems and the sufferings of this year will even help us focus on the message of hope in Christmas. And what is it? It is God who comes to us, and we will never be alone. Emmanuel, God with us. And other things that are with us will disappear. The investments, the achievements, the gifts, no, our money will all disappear. All these things that we have associated with Christmas may disappear. But Jesus who comes as one of us, God with us, will remain with us forever. So that is our hope. You were personally infected with COVID. What would you say to those who discover to be positive and experience a condition of fear and uncertainty? Yes, first of all, I want to tell them that they have a brother in me, someone who knows especially the internal, the turmoil, the anguish, the fear. I would like to tell them and all those who will be listening to this that we could be surprised by something like this. You don't expect it. So what the gospel says, you do not know when it is coming, when the Lord will come. So be prepared. So I hope we, all of us, could live every moment, every day of our lives at peace with God, at peace with our neighbors. Let us not postpone the good thing that we could do now. Little acts, a simple act of kindness, a little act of justice, a simple phone call, a smile, a remembrance, because you might not have another chance to do it. Pope Francis has said many times this year that the pandemic proves that no one can be saved alone. What can Christians do concretely to give witness to these words of the Holy Father? Yes, there are a lot of things. I always remember how creative Christians of different places and of different generations are in celebrating Christmas. You go from country to country and you see the creativity of Christians. This year, Christmas 2020 and the pandemic, calling for solidarity. I hope we will be creative. We will be able to find ways, no? Especially in reminding our brothers and sisters that they have a friend that they could count on. Maybe instead of saving money for myself, why don't I save money for my neighbor who has none? Instead of having a feast for myself and my family alone, why can I not order food also for someone? There are many, many ways so that people will know I have a brother, I have a sister, I have a friend.
La bondad del Señor espero ver en esta misma vida.
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार ही आयची मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता चुपून गेल्ल्या कायतान आनी मारिजाकीन फेर्नांडीस हांच्या ओतम्या पासत आनी दुसरे मीस चुपून गेलेल्या रोझेमा वार्के हिच्या ओतम्या पासत. देवान तांकां स्वर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच आयज कितें भाशेन आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया के सरस्वती जी आयज केमो ट्रिटमेंट घेवंक वेता, तशेंच एक तरणाटें CKD ह्या दुयेंसान ट्रिटमेंट घेवंक वेता, आपणा पासत मागूंक लायता. तांचे पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, लागशिल्ली तयारी जेजूच्या जल्माची आमी आयज जावन सुरू करता. एके भाशेन जेजूच्या जल्माचे परबेक आयज नोवेनां सुरू जाता. हो खेरीत काळ आतां आमकां लागशिल्ल्यांनी तयारी करता आसतना जेजूच्या वंशावळीचेर व जेजूच्या पुर्वजांचेर आयज आमी नदर घालता. आमकांय जण एकल्याक पुर्वज आसात, आमकांय जण एकल्याक आमची वंशावळ आसा. देवाक आर्गां दिवया आमच्या सगळ्या पुर्वजां पासत आनी जायते फावटी ह्या पुर्वजांच्या नांवान आमी बरें करचे सुवातेर घडये आमी वायट करूंक पावल्या. व ज्यो बऱ्यो वस्तू आमकां दवरलेल्यो आसात त्यो आमी सांबाळूंक चुकल्या आनी तांणी दवरलेलें बरें आसा तें आमी निसंटन केलां. बकरो नसलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं आमी बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्वपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून कळान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. चोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमीन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा, मनशा कुळाच्या रुचणारा आनी सोडवणारा तुज्या एकल्याच पुतान एके नित्याक वारी कुशीन मनशा सैम घेवंक तुजी खुशी जाली. आमच्या मागण्यांक दोयेन कान दी. आमचे मनशा सैम घेतलेलो तुजो मोगाचो पूत आपल्या देव सैमाची आमकां भागीदारां करूं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणांच्या सासना. आमीन. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. जाकोबान आपल्या पुतांक आपोवन सांगलें, जाकोबाच्या पुतांनो, म्हजे भोंवतणी एकठांय जायात आनी चीत दिवन आयकात. तुमचे बापाचे इस्रायलाचें चीत दिवन आयकात. जुदा, तुजे भाव तुजी स्तुती करतले. तुज्या दुस्मानाचे गोमटेक तूं धरतलोय. तुज्या बापायचे पूत
तुका नमस्कार करतले. जुदा एक शिवाचो पेटो. म्हज्या पुता, शिकार करून तूं परतून आयलाय. शिवा भाशेन ओ एके शिवणी भाशेन दिम्यो मोडून जमनीर सोरपटून तो एकोडा बसला. येवचो आसा तो ये पोरयान. जुदाच्या हातांतली बेटकाटी कोण काडून घेवंक ना. तशेंच ताच्या जांगडा मदलो पदवेचो दांडो, कित्याक ती पदवी ताचीच आनी सगल्यो पोरसां ताच्यो आज्ञा पाळटल्यो. देवाचें उतर देवाचे उपकार. जाबाब. सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. परतून म्हणुया. सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. देवा राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे परजेची मुनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. जाबाब. सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. पर्वतांचेर लोकांक शांती उपजूं. दोंगरांचेर तांकां न्याय नीत मेलूं. नितीन तो दुर्बलांक राखूं आनी गरिबांच्या भुरग्यांक निवारूं. जाबाब. सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. ताच्या कालार वचतली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसोसोर शेकान शेक ती तोगतली. एका दोर्यातान दुसऱ्या दोर्या पर्यान, न्हंयचे देगेर तावन पृथ्वीच्या शिमा पर्यान चलतली ताची राजवट. जाबाब. सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर तें तोगूं. पृथ्वीचीं सगलीं कुलां ताका लागून आपूण सदय म्हणटलीं. सगलीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जाबाब. सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. उद्गार. व्हडत्या सर्वेस्पराची जाणवाय तूं. सगल्यो वस्तू नेटान पूण घडसाणीन मांडाबोलीर तूं घालताय. शाणेपणाची वाट आमकां शिकोवंक ये. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सेवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. जेजू क्रिस्त दाविदाचो पूत आनी अब्रामाचो पूत. ही ताची पिळगा. अब्रामाक जल्मलो इजाक, इजाकाक जल्मलो जाकोब, जाकोबाक जल्मले जुदा आनी ताचे भाव. जुदाक जल्मले पेरेज आनी जारा, हांची आवय तामार. पेरेजाक जल्मलो हेजरोन, हेजरोनाक जल्मलो आराम, आरामाक जल्मलो आमिनादाब, आमिनादाबाक जल्मलो नाशोन, नाशोनाक जल्मलो सालमोन,
सालमोनाक जल्मलो बोआज, हाची आवय राहाब. बोआजाक जल्मलो ओबेद, हाची आवय रूथ. ओबेदाक जल्मलो जेसे, आनी जेसेक जल्मलो दावीद राजा. दाविदाक जल्मलो सोलोमाव, हाची आवय उरियाची पोतीन. सोलोमावाक जल्मलो रोबोआम, रोबोआमाक जल्मलो आसा, आसाक जल्मलो जोसफात. जोसफाताक जल्मलो जोराम, जोरामाक जल्मलो ओसियास. ओसियासाक जल्मलो जोताम, जोतामाक जल्मलो आकाज. आकाजाक जल्मलो हेजिकियस, हेजिकियसाक जल्मलो मानासे. मानासेक जल्मलो आमोन, आमोनाक जल्मलो जोसियास. आनी जोसियासाक जल्मले जेकोनियस आनी ताचे भाव. ह्या काळार इस्रायल पोरचेक बाबिलोनियेंत निर्वाशी करून व्हेली. बाबिलोनियेच्या परदेसा उपरांत जेकोनियसाक जल्मलो सालातियेल. सालातियेलाक जल्मलो जोरुबाबेल. जोरुबाबेलाक जल्मलो अबियूद. अबियूदाक जल्मलो एलियाकीम. एलियाकीमाक जल्मलो आजोर. आजोराक जल्मलो सादोक. सादोकाक जल्मलो आकीम. आकीमाक जल्मलो एलियाद. एलियादाक जल्मलो एलियाजार. एलियाजाराक जल्मलो मातान. मातानाक जल्मलो जाकोब. आनी जाकोबाक जल्मलो जुजे, मारियेचो पूत. हिका क्रिस्त म्हणटात तो जेजू जल्मलो. अशें आसता सगल्यो मेळून अब्राहमाक तान दाविदा मेरेन आसल्यो 14 पिळगा. दाविदा तावन बाबिलोनियेच्या परदेसा मेरेन आनीक 14. आनी ह्या परदेसा तावन क्रिस्ता मेरेन आनीक 14. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकडी तुका क्रिस्ता. वांशावळ, पिळगा, जेनरेशन्स. भाव भयणीनो, जेजू सोडवणदार जो ह्या संवसारांत आयलो मनीस जावन मनशा कुळान आपूण भितर सरता आसतना फकत थोडेंच न्हय पूण आख्खें ताणें घेतलें सोडून पातोक. म्हणजे आमचे पुर्वज आसात ते पासून जेजून आपणाचे पुर्वज करून घेतले आनी ह्या पुर्वजांचे वाशावळीन तो भितर सरलो. आयज जेन्ना आमी सुरवात दिता लागशिल्ली तयारी क्रिस्तेण्यांची जेजूच्या जल्माची एके भाशेन नोवेनां सुरू जातात. सुरवात हे वाशावळीचेर जाली. भाव भयणीनो, 14 14 14 3 पावटी आनी 3 पावटी 14 पिळगा ज्यो आसात एके भाशेन आमचें मन आमच्या पिळगांचेर ओडून हाडटा. जेजू जरी तर ह्या संवसारांत आयला जाल्यार आमची सगळी आख्खी पिणकां आमचे आख्खे पुर्वज आसात वो आमच्या पुर्वजांनी जें कितें केल्लें आसा जें कितें करूंक ना वो चुकयलां तें सगळें भरून काडटा. आनी हे पासत पातोक पयस करून हेर सगळें आमकां मुखार व्हरूंक जेजू तावन आतां मेरेन आनिकूय कितलीं पिणकां जाल्यो. हांव नकळो कितले आतां पिणकां जाल्यात ते जेजू तावन आयज मेरेन. पूण हें सगळें आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा की आमची सुरवात देवान केल्या आनी देव आमची सुरवात करता आसतना ताणें मनशाक मोगान रचला आनी एक कूळ केला. बेश्टे आमकां एकल्याक सोडूंक ना. आमी सगळे कनेक्टेड आसात सुरवातेक तावन ते आतां मेरेन. आनी हाच्या मुखारूय आमची जी जेनरेशन्स येवपाची आसा आमच्यो ज्यो पिळगा येवपाच्यो आसा त्यो आमकां कनेक्टेड आसात. म्हणटूच ही सोयरीगत जरी तर आमची आसा जाल्यार जोण एकलो आमी आयज कितें करता तें आमचें फुडलीं जेनरेशन येवपाचें आसा, फुडली पिळगा येवपाची आसा ताका लागता. आमच्यान कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना हांव आयज आयलो आनी फाल्यां गेलो. हांव कितें आयज उलयतां, हांव कितें आयज करता तें फुडली म्हजी पिळगा येवपाची आसा ताका लागता. देखूनच ह्या दिसांनी
घोडे आमी जायतीं जाणां बोवाळ मारतात, तरणाटीं आयज बोवाळ मारतात, भुरगीं आयज बोवाळ मारतात. फुडलें जनरेशन जें येवपाचें आसा, बो करून सोर करून ही आमची उदारगत जी जाता, तोकपा सारकी उदारगत करून फुडलीं जनरेशन्स जीं येवपाचीं आमचीं आसा तांकां आमचें दायज सांबाळून दवरया. हो आयज उलो आमच्या मुखार आसा. भाव भयणीनो, आमी जोण एकलो जे सुवातेर वो आमच्या मनीसकुळाच्या ज्या भागांत आमी पावलेलीं आसा, आमी देवाक आर्गां दिवया. तेच बरोबर मानून घेवया की आमकां एक जबाबदारी आसा. सोडवणीच्या वावरांत हें आख्खें मनशाकूड, जेजूची वांशावळ, तेच बरोबर आनीकूय जायत्यो वांशावळी आसात, आनीकूय जायतीं जनरेशन्स, पिळगां आसात. आमचेंय जोण एकल्याचें आसा, तें देवाक उबारुया. आनी आमी जोण एकलो जबाबदार जावन हो देवाचो मोग, कित्याक जरी तर आमकां देवान रचल्यान जाल्यार मोगान रचल्यान, तर होच मोग आमी फुडें व्हरूंक, तातूंत भितर जें कितें आमकां कुशीन काडटा तें आमी पयस करूंक. ही जेजूचे वांशावळीन आमी पळयत जाल्यार तातूंत थोडीं नांवां आसात, थोड्या ओस्तोऱ्यांचीं नांवां आसात, थोडीं जीं जुदेव परजेंतलीं न्हय तांचींय नांवां आसात. कित्याक देव आमकां सगल्यांक एकठांय हाडटा, बाराबर हाडटा. तर आमी देवाक आर्गां दिवया आनी सगळीं आमी एक मनीसकूळ, सगळीं आमी एक देवाची पिळगां जावन आमची फुडली पिळगां जी येवपाची आसा तांकां आमी बरेपण सांबाळूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. आमचे दोन हात उभारून सोरेस्पोराक पेटोवया. आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया. ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोग ओपुया. दुनिया तुझ्याच बऱ्यापणा आठा उड्या सोऱ्या दाना जातली रोखडीच जाता आमकां. जिवीत दिवपी काळा पिवडा. आमचे दोरात उबारून सोरेस्पोराक पेटोवया. आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया. ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोग ओपुया. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदारलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्के पवित्र सुबेजा दावा सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा मोगाळ बापा, तुजे सोबेची ही देणी पवित्र कर आनी जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या श्रेश्ठ बलिदानान तूं दिताय त्या सर्गीच्या खाणा पिवणा वरवीं नवी घोटाय आमकां मेळूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सय सय
सर्वेस्पराचे नाव येता ताका सय उत्सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसुकवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो उगड परगोटुया. सुम्या जेजू आमी हो हुंडो खाताव आनी काळजींतले पियेताव, तितले फावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या पुर्वजांचें दायज आमकां दिल्लें आसा तें आमी सांबाळूंक आयज आमची जबाबदारी. सोडवणेच्या वावरांत आमी भागेली जावंक आमकां जेजूचो उलो, जे भाशेन जेजू ह्या संवसारांत आमचे पिळगेंत वो आमच्या वांशावळीन भितर सरलो, आमी जण एकलो आपल्या बापाचीं भुरगीं जावशी केल्या. देखून सगळीं आमी एकाच बापाचीं भुरगीं जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बाबा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतली आमची गाफीत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतली आमची गाफीत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितरचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्या खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसी. हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूंक सगळ्या वस्तूंक तुजो मोग तुजो करता मोग करता. आनी हांव तुका हांव तुका म्हज्या आत्म्यान म्हज्या घेवन आत्म्यान आशेतां. हे घडयेक हे घडी तुका हांव हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटोच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या तूं काळजांत म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. आसा म्हूण समजू. हांव तुका विंगयतां हांव तुका विंगयतां. आनी आख्खोच आनी आख्खोच तुका तुका एकवटां. एकवटां. तुजे गोडसूं तुजे गोडसूं केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. भावणी आमी सगळीं सर्वेस्पराची भुरगीं. जेजू सोमेस्ताचो ताचो बापूय आमचो. गोरात्मो एकामेकाचो जसो हांवें गेला तुमचो वेल्याक तुमी गोडात तितले गोरे सांगता म्हाका पावले. गोरात्मो एकामेकाचो जसो हांवें गेला तुमचो वेल्याक तुमी गोडात तितले गोरे सांगता म्हाका पावले. एकूच आमच्या आत्म्या एकूच मूळ आमच्या काळजा. एकूच जीव आमचे सवे सवेस्तान देवा रुपले. गोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें गेला तुमचो वेल्याक तुमी गोरतात तितले गोरे सांगता म्हाका पावले. गोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें गेला तुमचो वेल्याक तुमी गोरतात तितले गोरे सांगता म्हाका पावले. हो पळय सर्व राष्ट्रांनी आशिल्लो सोडवंडार येवचो जालो आनी सर्वेस्पराचें गोर मोहिमेन प्रकाशतलें. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या देण्यान आमी दादोशी जाल्या. तुजो पूत स्वर्गार्थावन येतलो तेन्ना ताका घेवंक परजोडीत दिवट्यां परी आमी जावंक कोत्रेकता. देखून तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमचीं काळजां पेटय.
आनी असले ओत्रेक ह्या दिसांनी आमचे भितर ओदीक ओदीक वाडोय म्हूण मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमचे पृथ्वे खातीर आयज आमी मागणें देवाक उबारुया. खेरीत भाशेन आमच्या पुर्वजांनी हे पृथ्वी जी आयज आमी भोगता वो जे पृथ्वेन आमी आसा ती सांबाळून दवरल्या. आमी हें दायज सांबाळून दवरूंक हे पृथ्वे खातीर आनी आमचे खातीर मागुया. सुरपदवीदार देवा, आख्या विश्वांत आनी ल्हानांतले ल्हान रचने भितर तूं आसा तितलें कोनवाळायेन तूं वेंगयताय. जिवीत आनी सुंदराय आमी राखचे खातीर तुज्या मोगाची शक्ती आमचेर रोखय. कोणाकूच दुखय नासतना भाव भयणी कशीं जिवंक आमकां तुजे शांतीन भर. दुर्बळांच्या देवा, मनशांनी सोडून आनी विसरून दिलोल्यांक पूण तुजे नदरेन उंच मोल आसलोल्यांक वाटावंक आमकां आदार दी. आमच्या जिवितांत पेकोवणी फावो कर. हे पृथ्वेचो आमी सांबाळ करूंक आनी न्हय तिची दुर्दशा करूंक. सुरोपाय सोगल्यांक वपूंक आनी न्हय प्रदुशण आनी निसणटण करूंक. दुबळ्यांच्या आनी पृथ्वीच्या खुस्तार फक्त फायदो मेळोवन घेवंक सोदतात तांच्या काळजांक तुजो हात लाय म्हूण आमी मागता. तुज्या ओगणीत उजवाडा सरशीं आमची यात्रा करतना दर एके वस्तूचें मोल सोदून काडूंक, अजापान आनी मनभवान भरूंक आनी सर्व रचने सवें आमी खोलायेन एकवटोन आसाव म्हूण वळखून घेवंक आमकां शिकय. दर एका दिसा तूं आमच्या वांगडा आसाय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. निती, मोगा आनी शांती खातीर चलयल्ल्या आमच्या झुजांत आमकां धीर बळ दी म्हूण तुका आमी प्रार्थना. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, आयज जावन सांगला तशें लागशिल्ली तयारी जेजूच्या जल्माच्या परबेची नोवेनां सुरू जातात. आमच्या घरांनी आमी खेरीत भाशेन आमच्या मागण्यांक फावो तो जागो दिवया. बाराबर मेळून ह्या घडण्यांचेर आमी नियाळ करुया. पवित्र पुस्तक वाचपाचें बीन जरी तर बंद जाल्लें आसा सुरू करुया परतून. आनी पवित्र पुस्तकांतल्यानूच ही आमची तयारी आमच्या आख्ख्या गोराब्यान करता आसतना आख्ख्या आमच्या समाजा पासत, आमच्या सरकारा पासत, आमच्या वडिलां पासत आनी ह्या आख्ख्या आमच्या राज्या पासत आमी सदांच मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. तारखाय बेगीन बेगीन मोळबावेरी उद्रुशी. तारखाय बेगीन बेगीन मोळबावेरी उद्रुशी. काळगां तुमी काडूंक आमकां, उसवाडा तूं हाडूंक आमकां. आमची बातकां उद्रुना तूं सासणीक